आज सकाळी तुम्ही एक पळयलो आसतलो एक पाडो हांगा पडलेलो एक्सिडंट जावन हे सकाळी सकाळीच जाल्लो। हांगा तुम्ही पळोवंक शकता की खुबशे वाटेदेवार बायपास आनी तशेंच ब्रिजा पोवना आमचे खुबशे म्हशी वाडला आनी खुबशे गायो अशे बसता आनी आमी कितकेदां व्हिडिओ काडटा आनी आमी गौशाळाक बीन आमी ऑलरेडी पंचायतसून बीन लेटर दिल्ली आहा तांकां की हांगा खूब वाडला म्हणून म्हशी गायो बीन, पूण तेजेर आजून एक्शन आमकां कांय दिसूंक ना। पूण गेले एक 10 दिसां पयलीं बीन असोच हांगा पाडो पडलेलो मारून गाडयेन मारून गेल्ले। तर इतके आतां तुमकां कशें आहा मोठे गाडये जे आसा ते मारले तांकां कांय प्रॉब्लम ना, ते मारून वयतले, पूण अशे बारीक बायक्स आसता कार्स आसता तेंचे सामके जिवाचे धडक बसल्यार ते मरूं शकता, तेंचे कितें तरी प्राण वचूंक शकता। तर हांव हे गोशाळाक आसूं या आमचे सरकाराक आसूं सांगूंक शकता की हेजेर तुमी कितें तरी खूब विचार करचे। हे म्हशी चड वाडला, जनावर चड वाडला, लोकांक एक प्रॉब्लम जाता हेच्यान तुमी पळोवंक शकता खूब लुकसाण जाता, लोकांचे गाडयो लुकसाण जाता, जीव मेन म्हणजे गाडी लुकसाण जाल्यार चलता पूण जीव मेन इम्पॉर्टंट आसता लोकांक। तेजे कित्याक आमी कामाक वयता तेंचे फाटल्यान तेंचे चेडे आसता, तेजी फॅमिली आसता, हितून कितें जाल्यार तांकां कोण पळयतलो। हे लोक गायो आपले पोसता पूण रातचे टायमाक भायर सोडून दिता। हांगा खुबशे तुमकां बसलेले आसता, लास्ट टायम आमी एक व्हिडिओ काडलेले की हांगा सबन वाटेक बसलेले आसले, ही खंयच्यान गायो येता, हे जे कोण ऑनर आहा तांकां सामचे तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणटा हांव सरकाराक, आनी नाल्यार कोणाक तरी तेंची गायक व्हरून हांगा फायन मारचे। गोशाळाकूय हांव रिक्वेस्ट करता की हांगा तुमी हे वाटेकार हे जे रोड आहा हेजेर लक्ष दिवचें आनी हांगा जाता इतके मोशी बसता पळय तांकां तुमी घेवन वयचे आनी बरी ते ऑनराक फायन मारचे म्हणून।